आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचो भाव कमी जाला आसतनाय डिझेल आणि पेट्रोलाचो दर कमी करूंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन भाजपाचो निषेध केला। गरीब लोकांचो त्रास कमी करपा बदला हो सरकार तांचे वजे वाडोवपाक सोदता म्हण काँग्रेसीचो म्हणण्यारो ट्रेजनो डिमेलोन सरकाराचेर टिका केल्या। RDX खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। Goa unit of the Congress party strongly condemns the price hike, the tax hike on petrol and diesel by ₹3 and ₹1 as road cess. आता BJPची तरीका सदांच एक आसता की पहिले सुयेन तोपपाचें, त्या मनशाक तयार करपाचो सुयेच्या दुखाची आनी मागीर चाक करून बालो घालून लोकांक काबार करपाचें। ही एक तिका तरीका जालेली आसा। एंटी पिपल्स पॉलिसी म्हणजे जाता तितल्या लोकांक काबार करपाचो हो तेंचो हेतू। लोकांच्या बोल्सांनी हात घातले, लोकांच्या अकाउंटांनी हात घातले, लोकांक थंय सोपयले, लोकां कडेन आनी मागीर कांय जायना। ते रे सुको बांगडो पडटा पळय तसो लोक पडटा आनी ही परिस्थिती आख्खे इंडियेच्या लोकांचे करूंक सोदतात ते। जी सरकारान गरिबांचेर जी बर्डन येता, जी वजें येता, ते लोक वरचे सांडून हे आनी वजें घालता आनी काबार करूंक मागतात। काँग्रेस पक्ष गोंयचो तसो आमचो सेंट्रल मागता ते प्रमाणेच आमी मागता की 35 to 40% prices on petrol, on diesel and LPG should be slashed immediately so that the benefit of the international market crude oil that has come down to $35 should be got to the benefit to the people of this country.